आज कन्नड फिल्मां भितर कोंकणी सॉंग म्हणजे कन्नडाच्या ऑडियन्सामदीं तुमी पावता आसतना ह्या गिताक मेळिल्लो प्रतिसाद पळोवन कितें दिसता? खरें म्हणल्यार रक्षीत शेट्टीची आमी ताका परबीं भेटोवपाक जाय, ताजी अपुरबाय करपाक जाय. कारण एक कन्नड मनीस आसून ताका दिसलें की ह्या सिनेमा भितर एक कोंकणी गिताचो आस्पाव आसपाक जाय. आनी हाजी ह्या कोंकणी गिताची आनी एक खासियत सांगता. हो सिनेमा साबार भाशांनी येतलो मागीर. मल्याळम भाशेन येतलो, तमीळ भाशेन येतलो, हिंदीन येतलो, पूण कोंकणी गीत तशेंच उरतलें, सगळे भाशेंत कॉमन उरतलें. कारण हो ताणें प्रवास जो दाखयला, तो जो हिरो आसा तो आपल्या सुण्याक घेवन प्रवास करता, गांवांत भोंवता आनी तो गोंया पावता. म्हणजे एका वेगळ्या प्रदेशांत पावता, गोंय पासून न्ही. आनी तेन्ना ताणें चिंतलें की एक वेगळी भाशा आसची. आनी ताणें सांगलें संगीतकाराक, म्हणजे जी स्टोरी म्हाका कळ्ळी की आपल्याक एक तातूंत भितर एक वेगळे तरेचें संगीत जाय. आनीक ह्या गिताची सुरवातच थंयच्यान जाली जेन्ना नॉबीन पॉल हो म्युझीक डिरेक्टर हाणें एक यूट्यूबाचेर दितिल्लो व्हिडिओ पळयलो कोंकणी कातार म्हणटा आसतना. आनी ही गॉट इन्स्पायर्ड वीथ दॅट व्हिडिओ. आनी ताणें थारायलें की कोंकणीक पद करपा जाय. आनी ताका लागून ह्या गिताचो जल्म जालो. आतां तें गीत म्हजे कडेन पावपाचो असो आसता की तांचो एक प्रोसेस आसता. खंयचोय सिनेमा जेन्ना करता तेन्ना तांचे लोक आसतात. सो फिल्म हातूंत भितर गोंयांत कोण कोण आसात तांकां ते विचारतात, बाबा गितकार कोण आसा जावं. आनी लकिली म्हज्या नशिबान की खूब जाणांनी जें म्हजें नांव सजेस्ट केलें, खूब जाणांनी नांवां सजेस्ट केलीं, तातूंत कॉमन नांव म्हजें आशिल्लें. सो तांणी म्हाका एप्रोच केलो. सो पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक जितल्या जाणांनी म्हज्या नांवाचें रेफरन्स केलां ऑर दिलां तांकां देव बरें करूं.